नमस्कार, परत एक फावट येवकार तुमका आयच्या या खाशेल्या कार्यावळीत सकाळी 7:30 सावन आम्ही तुमचे बरोबर आसात आणि आम्ही 4 थांबिल्ले कारण एक असो अदमास आयिल्लो की दोनूच कॉन्स्टिट्युएन्सी उरिल्ल्यो. चित्र मोरले स्पष्ट जाल्ले कोण सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जात ती आणि त्याच बरोबर जे 2 रिझल्ट उरल्यात ते येवपाक आनी वर 1.5 वर लागतले अशें आमकां क्लियर कळिल्लें. परिस्थिती अशीच आसा, फक्त काणकोणचो रिझल्ट आयला, काणकोणा इजिदोर फर्नांडीस जिखला, वेल्डीचे काउंटिंग अजून चालू आसा. हो प्रोग्राम सोंपता मेरेन तरी तो रिझल्ट येतलो अशें मानून आमी चलया आनी तितले मेरेन आमकां डिस्कशन करपाक मेळटलें म्हणून. बट म्हाका दिसता वेल्डी बीजेपी वटेच्यान वचप इज व्हेरी डिफिकल्ट. सो इट वील इदर गो टू काँग्रेस ऑर गोवा फॉरवर्ड ऑर आम आदमी पार्टी अशी परिस्थिती आसा. पळोवया कितें जाता तें. बट फर्स्ट म्हजे बरोबर पॅनल आसा. बिफोर वी इंट्रोड्यूस द पॅनल, हांव एक मॅप आसा आमचे कडेन जो आयची ही राजकीय परिस्थिती सारखी विस्कटावन सांगतलो. अँड दॅट्स अ व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग मॅप. सद्याक काँग्रेस हांगा वेल्डी लीड आसा. सो वी हॅव शोन काँग्रेस एज 17 आणि कलर्स आमकां पळोवपाक मेळटले. बीजेपी 13, काँग्रेस 17, एमजीपी 3, आप 0, गोवा फॉरवर्ड 3 आणि अदर्स 4. आणि असो सद्याक हो मॅप दिश्टी पडटा क्लियर. तुम्ही जर कलर्स पळयले जाल्यार सद्याक गोंय दिसता ते अशें. ही काँग्रेस ही सारको काणकोणसान सुरू जाल्लो पट्टो सामको 70 मेरेन पावता, हांगा परत तिसवाडी भितर येता आणि परत मागीर म्हत्वाचे ह्या दोन्ही मतदारसंघा भितर. हे तांबडी जरी दिसले तरी हे अदर्स, पण ते इतली प्रॉमिनंटली आयल्यात कारण म्हत्वाचे आनी व्हडली कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर आयल्यात. परवरी जावं, सांगे जावं, ताका लागून आयल्यात. एमजीपीची परिस्थिती अशी आहा, थंय फक्त ते 3 वेगवेगळी वाठारांनी दिश्टी पडटात. हो कलर, हो आणि हो अशी प्रकारची चित्र आसा. आणि सगळ्यात व्हडलो प्रोबेबली द बिगेस्ट हिरोज ऑफ दिस इलेक्शन इज गोवा फॉरवर्ड. जांचो कलर खूब बारीक दिसता पण इम्पॅक्ट खूब व्हडलो आसा अशी परिस्थिती. सो I am not saying yet Congress is all set to form the government. I am only saying that Congress is the single largest party आणि मुखार कितें जाता तें पळोवपाचें. कितें सांगता हो निकाल आणि गोंयच्या दृश्टींतल्यान या निकालाचें म्हत्व कितें आणि ताची एनालिसीस कितें, ताजेर भासाभास करपा खातीर आमी हांगा जमल्यात. 6 मानेस्त आसा म्हजे बरोबर. हांव फटाफट वळख करून दिता, देन वील ओपन इट फॉर द डिस्कशन. पयली आसात ते लोकमताचे संपादक राजूबाब नायक, स्वागत तुमचे. दुसरे आसात म्हजे बरोबर गोवा दूताचे एक्झिक्युटिव्ह एडिटर गुरुदासबाब सावळ, स्वागत तुमचे. तिसरे आसात काँग्रेसीचे फुडारी आणि म्हणयारे सुनीलबाब कोटणकार, स्वागत. चौथे सामके महत्वाचे आयच्या या निवडणुकी भितर शर्टही आपल्याच पक्षाच्या कलराचो घाला, ते गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी दिलीप प्रभुदेसाय. 5वे ही हंग असेंब्ली जाल्ल्यान कायद्याची कितें खाची कोणची जे आसात ते समजून घेवपा खातीर आदोगा साईश मांबरे, स्वागत. आणि 6वे जे फाटली 3 सर्वे ताणें आमचे बरोबर केले आणि नंबर्सय पळयल्यात आणि ऑन फील्ड पॉलिटिकल रिएक्शन्स लोकांची पळयल्यात, ते प्रोफेसर निलेश बोर्डे, स्वागत. राजू, हांव सुरवात तुमचे कडच्यान करता. द पिक्चर इज मोर ऑर लेस क्लियर. इट इज 17 काँग्रेस, 13 बीजेपी आणि उरिल्ले. किती अभिप्रेत आसा लोकांक ह्या निकालांतल्यान आणि किती संदेश दिला लोकांनी? लोकांनी बीजेपीचे एरोगन्स म्हणटा तुवें नॉन परफॉर्मन्स धरून ते करप्शन मेरेन हाका लोकांनी नाकारला. बीजेपी लोकांनी सांगला बीजेपी तुम्ही सत्तेर येवपाक लायक नात, तुम्ही ऑपोजिशनान बसात. आज कोणे तरी तांच्या नॅशनल लिडरान सांगिल्लें आयकलां की आमी सरकार स्थापन करतले. म्हाका दिसता तांकां लोकांनी वर्डीक दिले ऑपोजिशनान बसपाची. ताणें लोकांनी जें कितें सांगलां तें बरें शाणपण करून ऑपोजिशनान बसपाक जाय आनी बरे तरेन ऑपोजिशन पार्टी म्हणून काम करपाक जाय. काँग्रेसीचें तशें जाता, काँग्रेसीकूय ताणें भोवमत दिवना. आमी जाणा आशिल्ले काँग्रेसीन ज्या पद्दतीन फाटल्या वर्सभरान कितें केलां आनी फाटले तर निवडणुकी तोंड दिता आसतना जे पळय फाटले जवळ जवळ म्हयनोभर ते पळय कशें धुमशाणां घालताले आनी जवळ जवळ लोकांनी अशें म्हणिल्लेंय बी की लुइजीन फालेरो बीजेपीची बी टीम दिल्ले भशेन करता. जवळ जवळ लुइजीन फालेरोन काम केलां बीजेपीक सत्तेर हाडपा खातीर अशे तरेची टिकाय जाल्ली. आनी ताका लागून लोकांनी म्हाका दिसता तांकां 17 मेरेन हाडून दवरल्यात आनी तांकां सांगलां बरो तरेन बरो लिडर काडात, जबाबदार लिडर काडात, प्रामाणीक सरकार चलयात आनी जनतेक कळवळो आशिल्लें सरकार दियात. हो म्हाका दिसता मेसेज. एमजी पार्टी बीजाक तत्व नात, खंयच्याय लोकां बरोबर वचपाक तयार. फाटले 10 वर्सांचो इतिहास घेतलो तर हांचे बरोबर वतात तांचे बरोबर वतात. मागीर राजकीय तत्व नाशिल्ली पार्टी तिकाय लोकांनी लागीं घेवंक ना. आपाक तुमी जाणा फक्त दिल्लीचे पत्रकार आपाक घेवन नासतले, गोंया भितर सरकार येता. आपाची कितें परिस्थिती आहा ती लोक जाणा आशिल्ले. आमी इव्हॅल्युएशन केल्लें आपाचें अशें तशें. गोवा फॉरवर्ड एक नवी पार्टी
पूण गोवा फॉरवर्डाकूय सांगला लोकांनी 100% रिजल्ट दिवंक ना. तुमी कशें काम करता तें आमी पळयतले. तुमी सांगलां गोंयकारपण, आमकां गोंयकारपण जाय, तुमी कशें तिगोवन दवरता तें आमी फुडल्या 5 वर्सांत पळोवपाचे आहात. म्हणटकीर लोकांनी सावध रित्या एक बरो कमेंट एकल्यान दिल्लो, ताची म्हाका याद जाता. काँग्रेसीन मॅस केले, बीजेपीन मॅस केले, सगळ्यांनी मॅस केल्ले, पूण लोक मॅस करपाना म्हणून. लोक सारके जाणात कोणाक जिखून दिवप ते, आनी त्या प्रमाण लोकांनी जिखून दिल्यात आनी तांकां सांगलां आतां तुमी बरे तरेन कारभार करात. सावळबाब, तुमकां कितें दिसता ह्या निकालाचो मतितार्थ कितें? आतां राजून म्हटलें पळय की लोक मॅस करचे ना म्हणून, हेचे सामको हांव असहमत. कारण ज्या पद्दतीन आमी फाटलीं 20 वर्सां पळयल्या, 1980 ते 2002 पर्यंत गोंयांत एकूय सरकार टिकनासलें. प्रचंड मुख्यमंत्री बदलले, मंत्री बदल जाल्ले. आतां पुन्हा तीच परिस्थिती आयल्या. 2007 काँग्रेस आयली, ताणें 5 वर्सां राज्य केलें. 2012 BJP आयली, विथ MGP तांणी गव्हर्मेंट बरें दिलें. म्हणजे कशें केलें 5 वर्स स्थिर आशिल्लें. आतां अशी परिस्थिती निर्माण लोकांनी केल्या, कोणाकच स्पश्ट बहुमत ना. आनी पक्ष आमचे इतले जाल्यात, MGPचे 3, गोवा फॉरवर्डचे 3 अपक्ष आनी काँग्रेसचे 17. सिंगल लार्जस्ट पार्टी म्हणून काँग्रेस सरकार फॉर्म करपाक शकता, पण ताका सपोर्ट कोणाचो आसतलो? MGP भुमिका एक आसा, गोवा फॉरवर्डची वेगळी भुमिका आहा. 3 अपक्ष तर 3 टोकाचे आसात. अशा वेळाचे आनी त्यानंतर काँग्रेसचे 5 मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार निवडून आयल्यात. रवी नायक आसा, दिगंबर कामत आसा, जगदीश आलेमाव निवडून आयला परतो. अशा सगळ्या लोकांक घेवन सरकार चलोवप हें खूब कठीण. पुन्हा गोंयांत हे सरकार आयलें काँग्रेसचें, दिल्लीक BJPचें सरकार आहा, तांचें सहकार्य मेळटलें की ना हाचे बद्दल म्हाका खूब एक दुबाव आहा. अशा परिस्थितीन गोंयची उदरगत करप आनी जी कामां आतां सद्या चालू आहात पळय ती पूर्ण करप खूब कठीण जातलें. कारण सरकारची जर मान्यता सहकार्य नासत केंद्र सरकारचें जाल्यार गोंयांत विकास करप खूब कठीण. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री कोण जातलो? कोण तरी एक निवडून येवतलो. पुन्हा मागीर जगदीश आलेमाव आहा NCPचो एकटोच. अशा लोकांक घेवन सरकार कशें करप? म्हाका दिसता की गोंयच्या लोकांनी हे पुन्हा एकदां आमकां मॅस निर्माण केल्लें आसा. गोंयकारांनी ह्या खेपेक मॅस तयार केला अशें म्हाका स्पश्ट म्हणटा. सुनील, एक गजाल आसा की 17 मेळ्ळ्या, सिंगल लार्जस्ट पार्टी जाल्यार कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू यू. बट नोबडी इज कॉन्फिडंट की ज्या तरेचें कंपोजिशन तयार जालां आनी ज्या तरेचे लोक सद्याक निवडून आयल्या तातूंतल्यान एक स्टेबिलिटी येतली म्हणून. ही स्टेबिलिटीच्या दृश्टींतल्यान तुमची पार्टी ह्या निकाला कडेन कशी पळयता आनी ह्या 17चे 21-22 केन्ना मेरेन जातले? पयलीं म्हणल्यार आजचो जो रिजल्ट आयला असेंब्ली इलेक्शनाचो, BJP खूब फावटी उलयताले, ते भाशा उलयताली ते सगळे 20 वयलीच उलयताले. ते दे वर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी मार्क की 22 ते 24, 26 म्हणपा लागले मदीं. पण आज जर आमी पळयत तर तांकां 13 सिटां दिल्या टोटल. ताजे वयल्यान पयलीं म्हणल्यार भाजपान लास्ट 5 वर्सांक गोंयांत कितें केलें, जी तांच्यांनी आश्वासनां दिल्लीं ताजेर यू टर्न मारले, लोकांक टेकन फॉर ग्रांटेड घेतले, माडाचो तांच्यांनी ग्रास करून उडयलो आनी कितलेशेच अशे तांच्यांनी विशय घेतले जे एंटी गोवन एनवायरमेंट असले आनी एक्चुअल गोंयकारपण जे आमचे आसा पळय ताच्या विरोधान असले. अशें तांच्यांनी जे एडमिनिस्ट्रेशन आमकां दिलें 5 वर्सांत, ताजो रिजल्ट म्हणून आज जो तांकां 13 सिटां दिल्या हो ताजो सारको ओपन रिजल्ट आसा गोंयकारांनी. आतां पळोवपाक वचत जाल्यार 17 सिटांची काँग्रेसीक मेळ्ळ्या. 2012 आमकां सगळ्यांक खबर आहा काँग्रेसी कडेन 9 सिटां आसली. ताजे मागिरूय कोणाक काडले आमदारांक, कोण सोडून गेले कमीच असले आनी असले ते व्हडले तितले एक्टीव नासले, थोडे जाण असले ते. पण ते परिस्थितीन एक गजाल एक लक्षांत घेवपाक जाय म्हणल्यार पयलीं म्हणल्यार काँग्रेसचे जे पार्टीचे कार्यकर्ते आसा ते बूथ लेवला वयले जावं, ब्लॉक लेवला वयले जावं, डिस्ट्रिक्टाचे आसूं, स्टेटा वयले आसूं, स्पोक्सपर्सन आसूं, सगळे पार्टीचे वर्कर्सांनी काम करून आज ही 17 सिटां हाडल्या. हें फक्त 1-2 कोणा इंडिव्हिज्युअलाचें कॉन्ट्रिब्युशन न्हय, पण त्याच बरोबर 2014 जेन्ना लुईझीन फालेरोन पार्टीची धुरा हातान घेतली, ताका जेन्ना अध्यक्ष केलो, कित्याक आमचे तेन्ना 2012 इलेक्शनाचे मागीर ऑफिसान सुद्दां कोण पांय दिनासले. ऑर्गनायझेशन वॉज टोटली डेसिमेटेड. ऑर्गनायझेशन म्हणटा तें आमचे आनी उरूकूच नासलें. सो ते 2 वर्सांनी ऑर्गनायझेशन बांदून इतले सारके विदीन इनसायड आनी आउटसायड ऑपोजिशन ते हँडल सुद्दां करून इतले शॉर्ट स्पॅनाचेर सुद्दां आमचें इलेक्शन सुद्दां जेन्ना डिक्लेअर जालें तेन्ना सामको कमी टायम मेळ्ळो. हें करता आसतना म्हाका दिसता 17 सिटां मेळप इज अ बीग अचिवमेंट फॉर काँग्रेस. Big achievement. Yes. Your party has become a giant killer and your leader has become a giant. आनी फाटली 2-3 दीस सगळे जाण तुमचे कडेन पळयताले की ही जर परिस्थिती आयली जाल्यार तुमचो कल कोणा कडेन आसतलो? तुमच्या आयडियोलॉजिकली कंप्लिटली कॉन्ट्राडिक्टरी पक्षा वटेन, काय जाणी तुमचो ऐन टायमार तुमी जशें म्हणटात बॅकस्टॅबिंग केलें आनी विश्वासघात केलो तांचे वटेन.
सो एक वटेच्यान बॅकस्टेबर तुमच्या शब्दां भितर आनी दुसरे वटेच्यान आयडियोलॉजिकली कम्प्लिटली डायमेट्रिकल पार्टी अशी परिस्थिती भितर तुमी आसात. यू कॅन बी द किंग मेकर. वेर आर यू गोईंग? सगळ्यात पयलीं म्हाका सांगपाक की राजू बाबान जें सांगलां की आमकां 100% रिजल्ट दिलो ना, खरें आहा. पूण तरी आसतना आय टेक ग्रेट प्रायड इन द फॅक्ट दॅट आमकां 75% रिजल्ट दिला. चवथे हेजे अजून रिजल्ट येवपाचो आहा, ऑफिशियली डिक्लेअर जावपाचो आसा. 3 out of 4 is 75%. And for a debut making party, I think 75% strike rate is quite creditable. सो लोकांनी आमकां हांव मेसेज घेता लोकां कडल्यान की लोकांनी सांगलां की गोंयकार आनी गोंयकारपण जें आमचें मिशन आहा तें मिशन आमी त्या मिशनाचेर वी शूड कीप हार्पिंग ऑन दॅट मिशन. आनी जेन्ना तूं म्हणटा की सरकार किंग मेकर येते, वी आर नॉट इन अ हरी टू बिकम पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट. And at the same time, we are not averse to the idea of being part of the government. पूण आमी आमची मिशन जे आसा गोंयकारपण हे आयडियोलॉजिकली तूं ऑपोजीट म्हणटा, तूं बॅकस्टॅबर म्हणटा, सगळें म्हणटा, वी आर रेडी टू फॉरगेट एवरीथींग फॉर द सेक ऑफ गोवा. स्टेबिलिटी वी हॅव सीन इन द लास्ट 10 years. स्टेबिलिटी हॅज ओनली गिवन रायज टू एरोगन्स इन द गव्हर्मेंट. जेन्ना सुनील बाब म्हणटा की बीजेपीक मेजॉरिटी वयल्यान 13चेर हाडले लोकांनी, आय एम हॅपी दॅट ही ऑल्सो रिमेंबर्स की तांकां मेजॉरिटी वयल्यान 9चेर हाडिल्ले. सो इट इज नॉट द डिग्री ऑफ हाऊ मच द पीपल पनिश द एरोगंट अँड स्टेबल गव्हर्मेंट विच वी हॅड. खंयच्या वटेच्यान लागतात? आमी लखनात, आमी सामके फर्म उबी आसात ऑन आवर पाथ टू गोंयकारपण. आणि जे आमी वी आर रेडी टू. झालो निकाल झालो, आता पॉलिटिकल स्टेटमेंट. No, it is not a political statement. It is a statement that we believe in. It is something that we are committed to. We are not playing politics here. So, जे सरकार आमची मरायातले प्रपोजल घेवन की तुमचे गोंयकारपणा खातीर जे कितें करपाचें आहा तें आमी करपाक तयार आसा, ते सरकारा बरोबर आमी in whichever way we can, we are going to support this for the sake, again I am saying, of गोंयकारपण. खंयच्या वटेच्यान ते सांगनात तुमी? ना, आमची we are waiting for proposals from whoever wants to form the government. We are a small party, we are a new party, we are beginners in this whole process. You are a new kid on the block. Exactly. Everybody is getting attracted. So जी पार्टी आमकां अप्रोच जातली ती आमगे लेजिस्लेचर पार्टी आसा आतां, आमगेली पॉलिटिकल अफेअर्स कमिटी आहा. These two bodies will sit down and decide what is to be done. Okay, interesting. म्हाका म्हणजे व्हॉट्सएपाचेर पोस्ट आयला फ्रॉम माय रिपोर्टर. पार्सेकर आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम राजभवन, he went to resign as the chief minister. He made a statement and it's very important when I go to Saish. I resigned as CM, but governor told me to continue till new government is formed. So this is very interesting. So resignation accept करपा जाताले आनी गव्हर्नराच्यान सिंगल लार्जेस्ट पार्टीक इन्वाइट करपा जाता आशिल्लें, कारण सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इज क्वायट क्लियर नाव. चित्रूय क्वायट क्लियर आसा. बट तशी करनासतना गव्हर्नर हॅज टोल्ड लक्ष्मीकांत पार्सेकर टू कंटिन्यू. वॉट हॅपन्स इन दीस स्टेट? व्हेरी फ्रँकली हांव प्रश्न विचारता, कारण केंद्रा भितर भाजपाचें सरकार आसा. अशा टायमार खुबश्यो गजाली आर्म ट्विस्टिंग करून आनी कॉन्स्टिट्युशन ट्विस्टिंग करून सुद्दां करप जातात. ह्या हातूंत भितर अजूनय दिसता की बीजेपी कशी तरी करून सरकार नंबर्स गेम मॅनिपुलेट करून करपाक शकता कायद्यान. कायद्याचो हांगा एक सिंपल मुद्दो आसा. सध्या आसा काँग्रेसीचे 16 आमी धरया विली वता तांकां 17 जातकूच पयलींचें प्रोपोजिशन कितें आशिल्लें की सिंगल लार्जेस्ट पार्टीक आपोवप आनी ताका ऑफर करपाचो गव्हर्मेंट फॉर्म कर म्हणून. हें तुमी पळयलां आसतलें जेन्ना वाजपेयीक 195 सिटां आसून सुद्दां ताका ऑफर केल्लो तेन्नाच्या प्रेसिडेंटान. पूण हालींच्या काळान सुप्रीम कोर्टाचो एक जजमेंटूय जालो मदीं ताजे उपरांत आतां गव्हर्नर किंवा प्रेसिडेंट कितें करता की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आसली म्हणून जायना, ताजे बरोबर फ्लोर ऑफ द हाऊस तूं लेटर ऑफ सपोर्ट आसचें पडटा. एक्झॅक्टली तो प्रूव्ह करूंक शकतलो काय ना दॅट. सो पयलीं एक तर गोवा फॉरवर्ड किंवा एमजी कडच्यान लेटर ऑफ सपोर्ट आनी अदर्सा कडच्यान लेटर ऑफ सपोर्ट लागतलें. आनी एक गोष्ट तुमी ताणें एक हिंट दिला बारीकसो. तो म्हणटा कितें आमी पयलींच्यो सगळ्यो गोश्टी विसरपाक रेडी आसा. सो इनडायरेक्ट तातूंत हिंट आसा एक खंयचो तरी, तो कोणाच्या वाटेन ट्विस्ट जाता तो. तातूंतल्यान हिंट काडपाचो सद्याक तरी. म्हाका बिफोर गोईंग टू निलेश, आय थिंक वी हॅव रिसिव्ड दॅट reaction of Chief Minister Lakshmikant Parsekar after resigning. For the first time we are going on air with the
bite of Lakshmikant Parsekar. We will listen to that reaction and then we will take the debate ahead. Just 1 minute. No, yeah, just 1 minute. 1 minute. Hey, Masera Amar. Sir, तुम्ही रेजिग्नेशन दिले ओके एक्सेप्टूय केला पण पर्यायी व्यवस्था जायपर्यंत म्हाका कंटिन्यू करपाक सांगला हांवें प्रेस दवरलो हय. थंय म्हाका उशीर जाता तुमी थंय सर लास्ट ओवरऑल सिनारियो पळयत जाल्यार कशें पळयता तुम्ही इट इज अ फ्रॅक्चर्ड मॅन्डेट हा. गोंयकारांनी आतां मॅन्डेट हे एक्सेप्ट करता हांव हा. पण गोंयकारांनी चूक केली अशें म्हाका दिसता. तुमची गव्हर्मेंट फॉर्म जातले म्हणटा तरी पण तुमकां चान्सीस आसा बीजेपीचे गव्हर्मेंट तेचेर हांव वचना तेचेर हांव वचना आमी स्टेबिलिटी खातीर आसले गेली 5 वर्सां आमी स्टेबल गव्हर्मेंट दिले चौफेर विकास केलो इन स्पायट ऑफ लिमिटेशन्स ऑफ फंड आनी आज हे फ्रॅक्चर्ड मॅन्डेट केंद्रांत सरकार आसा जे आमकां सरळ हस्ते मदत करता म्हाका उलगडोच जायना ह्या मॅन्डेटाचो पण इट इज डेमोक्रेसी आय हॅव आप येयले बाबा म्हणून ताका लागून तुमकां दिसता दुसरे पॉलिटिकल पार्टीज येयल्यो म्हणून एक गजाल न्हय खूब खूब गजाली बारीक बारीक आसतल्यो त्यो इट इज अ कन्सॉलिडेटेड हे मुव्हिंग एमजीपी मुव्हिंग आउट ऑफ युअर पार्टी सपोर्ट अरे इफेक्ट जाला खूब गजाली आसात खूब गजाली आसतल्यो त्यो वी हॅव टू स्टडी दोज वी हॅव टू एनालायज अँड स्टडी पूण फ्रॅक्चर्ड मॅन्डेट गोंयकारांनी दिल्या ही गजाल खरी आनी त्यामुळे फुडल्या 5 वर्सां हांव नको कितें जाय मिनिस्टर्स तुमचे तशेंच थँक्यू प्लीज म्हाका दिसता एक गजाल क्लियर आहा की बीजेपी इज नॉट येट कन्सिडींग 6:30 सुमार तांची पत्रकार परिशद आसा थंय ते कितें सांगतात ते खूब म्हत्वाचें आसतलें आमी प्रयत्न करतात की जशी त्या पत्रकार परिशदेची अपडेट्स येतात तश्यो लोकां म्हऱ्यान व्हरपाच्यो बट चीफ मिनिस्टराचो जर टोन आयकलो जाल्यार ही इज नॉट कन्सिडींग ही स्टील कॉल्स इट अ फ्रॅक्चर्ड मॅन्डेट ही इज नॉट सेईंग दे आर सिटींग इन ओपोजिशन सो निलेश फ्रॉम पॉलिटिकल पॉयंट ऑफ व्यू and from the numbers point of view, how do you look at this scenario? Well, I think I would agree a little bit with Raju Bab and beg to disagree a bit with Sawar sir, because I very strongly believe that people of Goa are a different class of voters in comparison to any part of India. Our literacy rate is very high. The voters are thinking people, and they are not people who would kind of take impulsive decisions. So therefore, if you notice, these people have actually voted very intelligently, and I think there is something very beautiful that I had read and I had shared on a social media also, that people are willing to endure corrupt but can't endure arrogance. So probably that's one way of looking at it, but at the same time they have taken care of it that they have not given the entire power in the hands of one party. Mathematically and by numbers, I think yes, all parties are quite okay to believe that they all can form the government. I think in the afternoon, in your own in the verdict program itself, jokingly or on a lighter note, both from Goa Forward as well as from MGP, both parties agreed that they both can come together and actually form a government with the chief minister of one and the deputy chief minister of the other. So this is something on a lighter note. So on a number note, I think yes, anybody and everybody could probably get into it. But I think it's a pretty decent way of looking at it, that there has to be a check and control, because there was a beautiful saying that said power corrupts and absolute power corrupts absolutely. So they have not given absolute power to anybody, but at the same time they have seen to it that there is enough check by people who profess Goepan and Goenkarpan. So they also have this thing at the back of their mind, that the whole concept of Asmita or the whole concept of Goa and its culture and its whole identity is taken care of. So there is a party You who are has been saying kept people are as striking a balance here. people have very intelligently struck a balance here, yes, and they don't mind in getting up and saying, you prove yourself now. They have given another chance to Congress and said, I'm giving you another chance. We had a very bad experience with you some time back. We're giving you another chance. Start on a clean slate, think about it, and get back to us for a report card, because if that's not working, we have given a mandate in such a manner that 2020 we don't mind going back and standing in line for voting again.
That's the very clear picture. Absolutely. I think it's a very, because I think they are, So they are very scared. you are giving 2 years for this government. 2019 Yes, is you the perform or you perish. perform or perish, and the time is not 5 years, it's 2 years. Absolutely. Because there will be surely some sort of a report taking that will happen about 2.5 hours. That's very interesting. ही गजाल जाल्या की करप्ट कोता येता पण एरोगंट कोता येना. सो गोंयकार मातसो वर्राद आमचो. तूं पयशे जाल्यार माग रे दित रे तुका काय प्रॉब्लेम ना. पण शापो सांगनाका. हें जाला आणि म्हाका दिसता करप्शन म्हळ्यारय एक एरोगन्साचो एक भाग. कारण जालें कितें की ज्या पद्दतीन एरोगन्स आमी फाटल्या 2 दिसांनी सुद्दां पळयलां वोटींग जावनय करप्शन खूब केलें. 2012 लोकांनी काँग्रेसीक कित्याक उडयल्ली. करप्शन वॉज वन ऑफ द बिगर चार्ज. आनी खूब करप्शन केलें आनी करप्शन वॉज अ मेन इश्यू ऑल्सो. लोकांनी करप्ट मर तुमी अशें म्हणून हांकां म्हणलें आनी हांकां जवळ जवळ मतदान जावन हालीं आतां पळय जे पळय प्रेसवाले मिडियावाले तांचे पळय इंटरव्यूज घेताले तर सीएमान सांगलें ना ना आमकां लोकांनी उडयलें फट. आमी इतल्यो स्किम्स दिल्ल्यो पळय हां तांचे स्टेटमेंट. आमी इतल्यो स्किम्स दिल्ल्यो भायलो आमकां मत मारतलो सो आमी जिखून येतले. लक्षात दवर करप्शन आमी कितलें करूं पूण लोकांक आमी विकते घेतल्यात. दीस वॉज द पार्ट ऑफ द करप्शन. लोकांक आमी मिंदे केल्यात आनी लोकांक आमी विकते घेतल्यात. दीस वॉज हे डायरेक्टली उलयताले. मागीर आमी तुमकां स्किम्स दिल्या मरे. आमी प्रत्येक घटकाक स्किम्स दिल्या मरे. तुमी आमकां मत दिवपाक जाय आनी तुमी आमकां मत दिलां. हाका लोकांनी म्हाका दिसता बुद्ध शिकयल्या. हा ना एरोगन्साचो भाग आसा बिकॉज आय This is arrogance. I think you take it from the fact that all the ministers have lost. And the only 2 ministers who have won by very narrow margins, 130 and 500 votes, I think. That is a clear set of power ज्यांच्या हातांत आशिल्ली. म्हणजे बीजेपी भितर पार्टी भितर सुद्धा ज्यांच्या हातांत एक्च्युअल पावर आशिल्ली तांकां तर सामकेंच घरा धाडले. तांकां आनी माफच If I करता. may enter into this, from the kind of experience that we had while collecting data and what people reacted to it, very nice thing about schemes. I think we had made it very clear at that time also when we talked about it in our Mood of the State survey that people are not going to vote for your schemes. So don't try to harp on your schemes. People are not coming to vote for you because of your schemes. We had told that to all the political parties, especially BJP, very clearly. The second thing also we had told people, I mean, is what we were talking about is they were looking at change. There was some sort of a discontent amongst people for some reason. But I thought what Raju sir says is quite right. You know, they got a little overconfident thinking that they've given schemes and they have, in spite of bad financial health, they managed to give schemes to people so they would still vote for them. I think came back to them boomerang. सहभाग तुमकां कितें दिसता this is people are reposing their faith in Congress or that's a natural combination that has happened? ते नॅचरल कॉम्बिनेशन. Natural combination. लोकांक बीजेपीचे राग आशिल्लो. हय. राग काडपाक बीजेपीच्या विरुद्ध मतदान केलें. सो ऑटोमॅटिकली काँग्रेसीचो बेनिफीट मेळ्ळें. 2012 जेंच्यांनी मोठ्या प्रमाणात तांकां लोकांनी नाकारलेले ते सगळे लोक आतां परते आयिल्ले आहात. बरेच लोक परते आयल्यात. लोकांक जी तिडक आसली पळय ती लोकांनी काडटना विचार करूं ना. कोण येतलो कितें जातलें कांय विचार तेणी लोकांनी करूं ना. कोणूय येवं पण हे नाका म्हणून तांणी बीजेपीच्या सगळ्या मंत्र्यांक घरा धाडले, आमदारांक घरा धाडले. आनी काँग्रेसी तांणी काँग्रेस जाय म्हणून मतदान करूंक ना. कारण इवन तांच्यांनी MGP मतदान केलां आनी गोवा फॉरवर्ड केला कांय प्रमाणात. आतां गोवा फॉरवर्डचे 2 जे कॅन्डिडेट निवडून आयला पळय नॉर्थ गोवांतल्यान ते दोगूय मूळ काँग्रेसचे. ते काँग्रेसचे तिकीट मागपाक इच्छूक आशिल्ले. तांकां तिकीट नाकारल्या कारणान ते गोवा फॉरवर्ड केले आनी तांकां लोकांनी तांकां संदी दिली. मागीर लोकांक तशी ऑप्शनां व्हडलीं नासलीं त्या खातीर ही निवड जाल्ली आसा. Sunil, you agree that this is not reposing of the faith, पण एक नॅचरल पर्याय तुम्ही म्हणून लोकांनी तुमकां मत मारला. ना हांव हे गजालीक तरी सावळबाबान सांगलें ते अग्री जावचो ना. कित्याक जर म्हणटा की 2012 जे जालें लोकांक बीजेपीक निवडून हाडूंक नासली. लोकांक काँग्रेसीक घरा धाडलेली 2012. त्या खातीर लँडस्लायड वोटींग जालें. काँग्रेस केन्नाच पडूंक नासली इतली 9 सिटाचेर पावली आनी बीजेपीक 21 सिटाचें कम्फर्टेबल मेजॉरिटी मेळ्ळी. पण आतां जे वोटींग जाल्लें तुमी जर पळयत 9 वयल्यान काँग्रेस 17चेर पावल्या, बीजेपी 13चेर पावल्या. लोकांक भरपूर ऑप्शन्स आसली. MGP आसली भरपूर सिटांनी, आप आसले ऑलमोस्ट सगळ्या सिटांनी, गोवा फॉरवर्ड आनी खंय आसली, दुसरी सिट्स आसली, इंडिपेंडंट आसले. जर काँग्रेसीचेर जर फेथ रिपोज करूंक नासलो जाल्यार म्हाका दिसता परत आनी 9 वयल्यान 17 जावंक शकनासलें न्ही. कित्याक 9 वयल्यान 17 इज ऑलमोस्ट बिकमींग डबल. आनी जेन्ना सगळे लोक म्हणटाले की काँग्रेसीन कांय करूंकूच ना, ऑपोजिशनाची भुमिका तांच्यांनी हें करूंकूच ना. कित्याक 5 वर्सां प्रत्येक विशय घेवन नो डावट आमच्या लेजिस्लेचरान सुद्दां जर थोड्यो गजाली रेज करूंक ना जाल्यार पार्टी म्हणून आमी त्यो भायर सदांच केल्या
केसीस फायल करप, लोकांचो इश्यू काडप, खंयचोच इश्यू आमी रेज केल्या शिवाय सोडूंक ना, प्रोटेस्ट केल्या शिवाय आनी ऑपोज केल्या शिवाय सोडूंक ना. आनी म्हाका दिसता हें सगळें पळोवन आनी ज्यो खुबश्यो गजाली आमी प्रॉमीस केल्या लोकांक, सामक्यो सिरियस गजाली ज्यो गोंयांक इफेक्ट करता, त्या गजालींचेर काँग्रेसीचेर विश्वास दवरून लोकांनी आज काँग्रेसीक कितली सिटां हाडून दिल्या. एक दुसरें म्हणल्यार मुख्यमंत्र्यान जें म्हणलां की इट इज अ फ्रॅक्चर्ड मॅन्डेट आनी स्टील ही इज कंटिन्युईंग, दॅट इज अ सरप्रायज दॅट चीफ गव्हर्नर हॅज आस्क्ड हिम टू कंटिन्यू. He has to continue. No, he has to continue, but at the same time, this entire scenario will help them to do horse trading. No. This is basically. You fear that BJP will do horse trading. I did not fear. Anybody who knows BJP should know what they are going to do next. Because they don't want to create a fair and free environment conducive of forming a government. They will arm twist, they will use all the mechanism at their disposal to dislodge the Congress and the other parties like MGP, Goa Forward and everybody, and they will try to arm twist them to form a government. हिस्टॉरिकली जे काँग्रेस पहिली करताले, खूप पहिली सीबीआय वापरताली, हे करताले, ते आता बीजेपी शिकले. आता काय म्हणले तसं काय फरक नाही. No, there is a nice statistics जी आम्ही येदोळ काडिल्ली. बीजेपीचे 13 जे आयल्या तसले 7 मायनॉरिटीचे आमदार आसा. सो आज मेजॉरिटी ऑफ द MLAs इन द BJP आर फ्रॉम मायनॉरिटी. So that Congress BJP तो व्हडलो फरक उरलो ना आता. सो ते धरपा आता. What is the legal thing? नाही हांगा सिंपल आसा. what continuing is you can't keep a lacuna in such They cannot be vacuum. एब्सोल्युटली. हांगा पोझिशन हांव वेकंट दवरूंक शकना. कारबार म्हणटा तो चलूकूच जाय. फाल्यां कोणाच्यो सॅलरी आसतल्यो, हे आसतले, बेजीक वर्क आसता ते चालू उरूकूच जाय. तोपर्यंत ताका केअरटेकर म्हणून आसतलो तो. मेजर फायनान्शियल डिसिजन, मेजर डिसिजन्स तो घेवपाक शकचो ना ह्या सिच्युएशनान. पूण नवो गव्हर्नमेंट स्थापीत जाय पर्यंत उरतलोच. हांव आनीक एड करूंक सोदता हाजेर. लास्ट टायम जसो पळय काँग्रेसीची परिस्थिती जाल्ली, हांगा ह्या फावटी बीजेपीची परिस्थिती जाल्या. फक्त फरक एकूच, हांगा काँग्रेसीचें घर सारकें नाशिल्ल्या कारणान हो मातसो बरो रिजल्ट आयला बीजेपीक. हाजे पेक्षा एक्चुअली वर्स जावंक शकताले. काँग्रेसीन जर सारकी स्ट्रॅटेजी केल्ली, सारकी जर केल्ली, खूप जाग्यार 2 कॅन्डिडेट अशे दवरल्या, जे एक दवरलो जाल्यार बाबा तो सीट वचपाचो. दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग निलेश. Congress messed up with its strategy. Otherwise, this 17 could have been 21 and BJP could have been on 9. Alliance could have been 25 or 26. Okay, Alliance would have been 25, 26. Well, Pramod, very frankly speaking, I think everybody messed it up. Before I go to that, I would just like to react to what Sunil Bab said, and that is, I don't know if it is posing faith in Congress. I think in a given set of options, Congress they found was most experienced, and people who where it was like a chartered water. They had already seen. They knew what was the highest limit they could go to, and they found that to be more reliable and credible in comparison to things like AAP or even things like MGP. Coming back to the point of strategy, I think we had said that right in the beginning. I think in our first Mood of the State survey, where I had made a statement that alliance would be a win-win situation for both. Had MGP and BJP too done an alliance today, they would have easily crossed 20. I mean, you can easily figure that out. Yeah, there are a lot of seats which BJP and MGP have probably lost. If they had to get into an alliance, I'm sure they would have won it. We had said that it's a win-win situation for both. In a similar situation, I think even if the opposition had come united, I mean, then they would have crossed 20. No, not necessary. If alliance had to happen on both sides, it would have been a very interesting election differently. Yeah. But I think all political parties, I think, got very ambitious and probably overconfident. I think they should have really looked at it, the data, the numbers, what people are saying a little more minutely and taken decisions on that count. एक गजाल असा की रिटर्न ऑफ द ओल्ड गार्ड सकाळी हांवें शब्द वापरिल्लो की रवी, चर्चिल, बाबू आसगांवकार, सगळे परत सुभाष शिरोडकार, ह्या रिटर्न ऑफ द ओल्ड गार्डा बद्दल तुम्ही कशी पळयतात? गोंयकारांनी तांकां क्षम केली. 2007 ते 2012 भितर जें कितें जालें ताका गोंयकारांनी क्षम केली आनी तांकां परत निवडून धाडले. ना हांव अशें पळयना. म्हाका दिसता अशें की लोकांक खूब तशें एक वातावरण तयार जाल्लें फक्त गोंयांत न्ही, एक ऑल इंडिया लेवलाचेर की आपान कांय नवे कॅन्डिडेट हाडले, लोकांक फ्रेश तोंड जाय. सो ऑटोमॅटीक एक ताजो परिणाम गोंयान मेरेन आयिल्लो आनी एक अशी जी डायरेक्ट न्ही पूण इनडायरेक्टली भितरल्यान अशें लोक म्हणपाक लागले की आमकां नवे चेहरे जाय, फ्रेश चेहरे जाय. आनी तो ताजो परिणाम म्हणून गोवा फॉरवर्डान म्हणलें आमी सगळे नवे चेहरे घेवन येतले. काँग्रेसीन सांगिल्ले नवे चेहरे घेवन येतले, काँग्रेसीन ते केले ना. म्हाका दिसता ताजें मेन कारण लुईझीन फालोरे येतकी. लुईझीन फालोरे नाशिल्लो जाल्यार घडये कांय बरे वेगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कांय बरे चेहरे येवंक शकता आयले.
पूण लुईजीन आयिल्ल्यान परत ते ओल्ड साखळी पळय जी आहा ती परत ताणें ती विणली आनी तातूंत भितर हे सगळे तुवें सांगिल्लें ती नांवां काडलीं. ताजो इफेक्ट बरोय जालो आनी वायटूय जालो. बरो जालो म्हळ्यार अशें की थंय जे पळय कांय जाण जिखून येवपा ते आयले आसतले, पूण जर नवे चेहरे गेले जाल्यार ताजो इफेक्ट भायरूय आनी कडेन कांय जावंक शकता येयलो अशें म्हाका दिसता. कारण लोकांक परत तीच काँग्रेस 17 जावपाचें कारण घडये तेच आसलें. तीच काँग्रेस तीच तोंडां हें लोकांक नाका आसता. एकदां रिजेक्ट केल्ले लोक आमी सांगलो सुनील, ना लोकांनी अपरिहार्य अशें जावन काँग्रेसीक 17 दिल्यात. सुनील या हय, ओल्ड हांव मान्य ना करता. एकच मिनिट सर. सुनील हांव हे ओल्ड गार्डा बिफोर गोईंग टू सावळाबाद तुवें भुमिका घेतल्या ओल्ड गार्डा बद्दल उघडपणान तुज्या पक्षा भितर, आनी आज हो ओल्ड गार्ड जेन्ना दिसता की परत आयलो आनी तो सादो न्ही 5-6 जाण परत आयले, कशें दिसता? हांवें जी म्हजी भुमिका घेतलेली ती म्हाका दिसता हांवें भुमिका घेवन मागीर 2012 इलेक्शन आयलें ताच्या मागीर हांव स्पोक्स पर्सन